Headlines brought to you by Panchamrita. मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलो अर्थसंकल्प पोन्ने उदकाचे पायपलायनी बदलतले DDSS व्हाय 4 लाखांवयल्यान 6 लाखांचेर DSS वाडयतले MBBS सिटां आतां 250. मंत्री सत्ताधारी आमदारांनी केली मुख्यमंत्र्याची टोकणाय. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सानूय बजेटाक दिलो थम्स अप. विरोधक म्हणटा कितले प्रत्यक्षांत येता तें पळोवचें पडटलें. दोन 2025-26 वर्सा गोयची आर्थीक तूट वाडली पावली 2,826 कोटीचेर. केंद्राकडच्यान घेतला 1,405 कोटीचे रीण. इकॉनॉमिक सर्वेच्या रिपोर्टांतल्यान डाटा मुखार. विधानसभेत तापलो मिराबागचो मुद्दो. प्रेक्षक गॅलरींतल्यान सरकाराड निदर्शनां. विरोधक आतंकवादी प्रवृत्ती करता निर्माण. बोवाळ घालतकच अटक करपाचे मुख्यमंत्र्याचे निर्देश. इन्स्ट्रक्शन वरां वाडयिल्ल्यान एप्रिलांत शाळा 302 स्कुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केला. सगळे सेफ. उरिल्ली मे म्हयन्याच्या निमण्या सप्तकांत करतले पुराय. मुख्यमंत्र्याची विरोधकांक जाप. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यान अर्थसंकल्पात केलो म्हादयचो उल्लेख. पर्यावरण खाते. नॅशनल बोर्ड फॉर वायल्ड लायफ कन्झर्वेशनाचे परवानगी नाशिल्ल्यान काम उरलां आडकून. आणि कला अकादमीच्या नूतनीकरणात त्रुटी. IIT मद्रासचो रिपोर्ट. कला अकादमीच्या दुरुस्तीक परत घालतले हात. 50 कोटी मायज खर्च येवपाची शक्यताय.